एका नव्या देवस्तुतीच्या वर्षाच्या प्राजित काळाची आज सुरुवात जाता। ह्या काळाक तुका आनी म्हाका मोगान स्वागत करूंक मातेवाचे सुवार्थेंतलो जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलो एक विशेष पाठ आरती घेवन रावला। कपटपणाक सांडून खऱ्या भक्तीपणाक वेंगूंक आनी ह्या दोनां मदलो तफावत समजून घेवंक हो सुवार्थेचो पाठ उलो दिता। दान धर्म, मागणे आनी उपास ह्या तिन्ही भक्तीक गजालींनी कपटपण सांडून खरी भक्त करूंक जेजून उलो दिला। भक्तीच्या करण्यापैकी पयले मागण्याचो उल्लेख कित्याक येवंक ना, पयले दान धर्माचो उल्लेख कित्याक केला, हातूंय कांय संदेश आसा काय? सुवार्थेंत मातेवाक मागण्याच्या की दान धर्म पयले दिसलें आनी निमाणे उपास दिसलो। हें कित्याक हांवूय नेना, पूण मातेवान सुवार्ता बरयतना वापरली चिंतपारीत कित्याक गी सारकी दिसता। दान धर्म, मागणे आनी उपास ह्यो उत्तीम भक्तीक करण्यो आदारतना शाबासकी आनी प्रतिफळ कोणा तावन आशेवंक जाय? ह्या सवालाक आमच्या बापा तावन म्हणून सुवार्थ स्पश्ट तरान जाप दिता। पूण ह्या आमच्या बापाक सुवार्थेंत गुपित असो आमचो बाप म्हणून आपयला। सुवार्थे प्रमाणे ह्या गुपित आमच्या बापाक गुपित तरान केल्लें दान धर्म रुजता, गुपित मागणे मेसवता आनी गुपित उपास मांडटा, वा गुप्तपणाच्या भक्तीक करण्यांक देवातावन प्रतिफळ अपेक्षा करियेत। हेरांनी पळोवंक जाय, हेरांनी वाखणूंक जाय, हेरांनी शाबासकी दिवंक जाय म्हणून केल्ल्यो भक्तीक करण्यो कपटपणाच्यो जातात आनी हांकां मनशातावन मात्र प्रतिफळ अपेक्षा करियेत। भक्तीक करण्यो मनशाच्या आंतरिकपणांत रोमोवंक जाय। करेजमू आंतरिकतेच्या गुप्तपणांत रिगसो, आमच्या काळजांत रिगून तिळसो प्रामाणिकपणाचो काळ। हो भक्तीक करण्यांक महत्व दिवचो मात्र न्ही, त्यो खंयच्या मनोभावान करता म्हूण व्हरून पळोवचोय काळ। जेजूच्या कश्ट मरणा जिवंतपणाचो गूट गुंडायेन नियाळूंक साध्य करच्या ह्या प्राजित काळाचे सुरवातेरच सुवार्थेन भक्तीक करण्या उद्देशी गुपीतपणाचे चावये मुखांत्र पास्काचो गूट उगडूंक दिल्लें आपोवणें गंभीरायेचें आनी व्हड पंथावणाचें।